बाबलीला उदय बरं दिसतं तुमच्या समजा बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोल आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सगळे असो. या दिसांनी आम्ही देवाला मागत आयल्या आणि आमचो बाबाक आमकां सांगता देव आमकां सांगचो ना कधी करून ह्या व्हायरसाक लागून देवान आमकां वाटाव आनी ही भाशेन आमचो ट्रस्ट आमचो बाबाक देवाचेर अदीक कोण जावन ह्या दिसांनी आमी मागया. जायते जाणांक कश्ट होता तांचेय पासत आमी मागया आनी जायत्या जाणांक आडखडी आयिल्ल्यो आसा जावं तांच्या जिवितांत जावं तांच्या वावरांत जायत्या जाणांक काम ना घरांत आसा असल्या मनशां पासत सगळ्यां पासत मागया. आनी दिसाचे पिकेक आमी तयार जाता तेन्ना आमची पातकां उडकून घेवन देवाच्या एकामेकाचे बक्षणे मागया. हांव पातकी स्वर्गुल्या देवाक आनी तुमकां म्हाका बंदू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केलें. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग्यून सुद्दांच अपराध बरे सगळ्या जगताक आनी लोकांक आनी तुमकां बाबा बंदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण पातून मागता. सर करुया देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासऱ्याच्या जिविताक पावो. सोमया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा उतरां व्हडक्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो करताय तांचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक स्वयंबा व्हडक्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासण्याच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्वर अशें म्हणटा आतां हांव नवो सोड आनी नवो संवसार रोचता. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रोचूंक वेता ताचे खातीर संतोश भरीत जायात. आनंदान बरोवन तुमची काळजां कित्याक ही म्हजी नवी रोचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुजलेम आनंदाची पोरजां. जेरुजल्याचेर हांव कुशालकायेन बसतलों आनी म्हजे पोरजे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों. रुडोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांकां तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक मेळचे ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तरनो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजुचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनी ताचीं फळां खातलीं. देवाचे उतर हें.
जबाब आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवाल्ली. हांव तुका वाकांटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवाल्लोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटयलोय. फोंडांत देंवतल्या मोदले काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब सर्वेस्पराचे भोगतानो ताका स्तोत्र गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किना भितर ना जाता पूण ताचें भोलेपण जिवीतभर तोखता. जबाब सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोडल्यांत काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते काळी. जबाब उद्गार तुमी जियेतोल्यांत जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव नांव. एकदां समारियांत दोन दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्या गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळना अशी जेजूनच गवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसलेमांत परबेच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच तो आनीक एक फावट गालिल्याच्या खाना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी कफरनाहूमांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळून गेलो. मरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हळें, कुणा आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी सत मनशाक ना. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हळें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरच्या आदी ये. जेजून ताका म्हळें, वच, तूं तुजो पूत जीव आसा. जेजूच्या उतराचेर पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळून गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण तांणी ताका विचारलें आनी ताका सांगलें, काल दनपारचे 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक कळून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबाक जेजूचेर विस्वास दवरलो. जुद्यांतलो गालिल्यांत परतून येतच ही जेजून केल्ली
दुसरी पुन्हा. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ नामे. बाबा भगिनीनो, आयचे वाचप आयकना तातूंत आमकां दोन अधिकारी हाचो भावार्थ दिसून येता. This royal official trusted Jesus. तो जुदेव न्हय आसलो, पूण तरी आसतना ताणें ताचेर विस्वास दवरलो. आपल्या पुता खातीर बापूय कितेंय करूंक तयार आसलो आनी हाका लागून तो सुमार 20 मायल्स चलून आयलो आनी एकदो रॉयल ऑफिशियल जावनूय, धर्म अधिकारी जावनूय एका साद्या कार्पेंटर, साद्या तोवयाशी तो येता. ताचो भावार्थ ताचेर जेजूचेर कितलो तो आमकां दिसून येता. दुसरे सुवातेर जेजूचेर भावार्थ दवरलेलो तो ताचो हालो ना बाबा. तो ताचें डिटर्मिनेशन, ताचें एके भशेन मागत रावप हें आलो ना. आनी जेजू ताचो भावार्थ पळयता, तो डिस्करेज जायना, ताका तो फाटीं सरना, पूण ताच्या भावार्थाचें दान कशें जाता ताच्या पुताक तो बरो करता. भगिनो, ह्या दिसांनी आमी कश्टांत कशें सांपडना. आमचोय भावार्थ ह्या अधिकाऱ्या भशेन जावंक परस भावार्थ जेजूचेर दुयेंसा परस जेजू व्हडलो, दुयेंसा परस आमचो भावार्थ व्हडलो हें दाखोवंक गरज. आनी मागता तें मागत रावप आनी निराशी जायनासतना ह्या अधिकाऱ्या भशेन मागप हें जेजू आमकां शिकयता. ह्या दिसांनी आमकां हांगासर तरी गोंयांत 3 दीस एके भशेन बंदी घालून भितर आमी रावचें म्हूण फर्मायलां. जावं हे 3 दीस आमकां उदीक देवाच्या मोगाचेर नियाळ करून, देवाचेर आमचो विस्वास थीर करून आनी आयिल्ली पिडा पयस जावंक मागून इल्लोसो वेळ आमी दिवंदरस आमी घरांतूच आसता म्हणटच थोड्या वस्तूचेर लक्ष घालप, मनशाक उदीक लागीं सोडप घरच्या फॅमिलीच्या वांगडा, आनी तेच बरोबर आमी देवाक वेळ दिता तो एकामेकाच्या मोगान आमी हो वेळ सारप. भगिनो, जो वेळ आमकां आयज आसा तो वेळ आमी वाडुया. आमच्याच घरांत जाय तें करचें आसा जायत त्या वेळार आमी करूंक वावरूया. आनी तो वेळ हो आमकां मेळ्ळा तो ओग्यापणानूय देवाक आमी लागीं सोडूंक वावरूया. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रस्त्यारा आमी तुका दिन नासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जाता.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दातांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दात वारें दिलान मनशाचें वावरण केला तो आमकां आपणीक घेवन जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक सोय. म्हज्या भगवडीला म्हज्या तुमचें बलिदान सर करूया देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहीमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आत्माक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा आमी तुका वगून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फोड मेळो. ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बोड दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची अतीर पावलां सांबाळ. हें मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां भावया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा स्वर काड्यानी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकें सैम आमी गमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच गुणे करून घरच्या उतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे कुरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 गणगणाचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोवला तुज्या वैभवान. उस्तोगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. उस्तोगी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इलेली पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वगत. आपलेच कशीन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उलयतलो. तुका दिन वासून तो व्हडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलो ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे कसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. पातकाची बोगसणे मनशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत कांय वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकार दिवन बाबरताचो गोठ करकटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जवणपण आमी परगडटा. तुजें याद आमी वखरता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवणपणाचो आमी भक्ती करून विराज करता. नव जिविताचो मुळो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका देव वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या मात समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो विराज कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळे बापा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवाचो धरून मेल्यार ते आमच्या भावभयणीची खात्री कर. तांकां
पातकांनी तुझ्या इश्टाक तीन मेगनें सुमेस्तां तुझे पोरफुलीत म्हाका मोळ पळोवन फावो कर. हांव सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. आयकवार मारी देवाची माये संगती बागेन दोन दुतांनी सर्व काळ तुका मानवलां त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखात आमकां वांटली. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदरान वैभव तुका सासण्याच्या सासना ह्या दिसांनी शिस्त सांबाळप कायदे सांबाळप जायते कारणां पुलीस आनी हेर दुसरे वावुरता. तेच बरोबर ह्या व्हायरसाक लागून सोद करून कितलेच दोतोर वावुरता. कितलेच लोकांचो इलाज करूंक नर्सी आनी हेर दुसरे वावुरता. हे सगळ्या पासत तांकां मजत देवाचें लागून जेजू शिकयलेलें प्रार्थना आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय आमकां येवं. तुजी कुशी सगळ्याक जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या वशिका तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां काळें म्हणून नाका पूण आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्र आमकां दी. सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या न्याय आमी बोरभाशेरात रेखता. तर आमकां तुजी उदारता कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळे जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन विधान म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशें परमणे तुका शांती दी आनी तूं सुखी लोकांक सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासण्याच्या सासना सगळ्यांची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक लागून शांती दिवं. देवाचे शरीर संसारचे पातकतली आमची पातको देवाचे शरीर संसारचे पातकतली ही देवाची शरीर वस्त जेजू राज अधिकाऱ्याच्या शेड्याक बरो करता. त्याचो भावार्थ वाडयता. ताका उदीक लागीं स्वरूप आदार करता. वस्त जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता. ताका आमी देखाव ती सुदारता.
तुमच्या काळजांनी म्हजो आत्मा घालतलो आनी म्हज्या आज्ञाची वाट धरूंक म्हजे कायदे सांबाळूंक आनी तांचे प्रमाणे चलूंक हांव तुमकां बळ दितलो म्हणटा सर्वेस्वर. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान भर आनी नवी कर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. सर्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद लागून वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां मागता. संसार सोंपो